मग बाबा भयणीनो, दुखवलेले, पातकान भरलेले, दुष्काळ आयलेले जमीन सृश्टींतल्यान जेरेमाया भाखणार विलाप करता आनी सृश्टी स्वयंब साक्षी जावन आसा त्या देशाच्या मनशाचे तुटलेले फुटलेले लाचारपणान सापडलेले जिवीत. भाखणार जेरेमाया त्यांचो गुन्यांव मानून घेता, देवा फुडें तो स्विकारता, ताचे पोरजा ताची संसद ताच्या पासून पयस गेल्या आनी तांचो देश आतां निराशी जाला. तांकां पाव शक्ती ना. न्हय म्हूण तांच्या खोट्या देवांक तांच्या देशांत तांच्या जमनीर पावस घालूंक, दुश्काळ आयिल्ल्या जमनीक उदक दिवंक, तिका पिकोवंक. आनी ते अवस्थेंत आसतना सुद्दां जेरेमाया देवाचेर विश्वास सोडिना. देवाचेर विश्वास दवरून बोरवाशाचें जिवीत तो जियेता आनी आशेता. तो म्हणटा, इस्रायलाचो देव बोरवाशाचो देव, जिवो देव. आनी स्वयं आमकां हांगा शिकयता, तुटलेले फुटलेले दुश्काळाक सांपडले आसतना सुद्दां जेन्ना ती मनशां पश्चाताप करतात, पातकांचें दूख धरून बोगसोणें मागतात, तेन्ना तांची बावळाची माती जमीन देवाचे कृपेन वाडता. शुभ वर्तमानान जेजून आमकां नेराची ओपार स्पर्श करून सजमायल्या आनी स्वयंबाक देवाचे पासियन्स ताच्या मनशांक कडून, ताचे संस्थे कडून, ताचे सृश्टी कडून आमी पळयता. सुर्या बऱ्या मनशांचेर चकचकता आनी वायटा मनशांचेर चकचकता. आनी तो स्वयं आमकां दाखोवन दिता की आमचे आध्यात्मीक जिवीत, स्वयंबीक जिवीत काळ लागता ते देवा भाशेन देवाचे येवजणे प्रमाणे जियोंक. आनी देव आमचेर जजमेंट करना, आमकां मुनसुबी दिता, आमकां संदी दिता पातकाक दूख धरून पातका पासून पयस वचूंक, आमचे जिविताचें परिवर्तन करूंक आनी थंय परतून वचूंक. दोनी वाचपां आमकां खालतिकायेचें जिवीत जियोवंक आपयता. आमकां देवाची गरज आसा जाल्यार खालतिकायेन ताची भुरगीं कशीं आमी जियेतल्या आनी एकामेकाक आदार दिवन सुर्गींचें राज ह्या संवसारांत अनुभवूंक वावुरतल्या. जशी तांची जमीन दुश्काळाक सांपडली आनी देवाचे, तशीच आमची जिविताची जमीन दुश्काळाक सांपडटा तेन्ना देव आमकां सोडिना. ताच्या कृपेन आमकां घोटाय दिता, ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जावंक.
शुभ वर्तमानान मातयो आमकां सांगता आमची मनां आनी काळजां बरें करूंक शकता आनी वायटूय करूंक शकता. काळखाचें जिवीत जिवंक पडटा आनी लायटीचें जिवीत जिवंक आमकां पडटा. आनी देव जावन आसा आमचो जुईज. देवा पासून आमी येल्या, आमी देवाची. दुसऱ्या मनशान आनी हेरान कोणें आमच्या जिविताचेर जुईजपण करूंक जायना. देवूच आमच्या जिविताचो निर्णय घेतलो. आमकां स्वर्ग आनी हें कोण जाय तें देव निर्णय घेतलो. तर आल्फोन्सा तिणें ल्हानपणांताय देवाची पेल्याची सेवा करूंक ताची खुशी आसली, पूण तिका जायते कुडीचे दूख त्रास सोसूंक पडटात. ती म्हणटा जेजून सोंसला ताचे पासून ते कांयच न्हू, आनी ते सगळे दूख त्रास ती आपण देवा खातीर मनशां खातीर अर्पिता आनी तिका सांताचो मान फावो जाता. सांतिना सान संपूर्ण आपलें जिवीत जेन्ना तो पश्चाताप करता आनी जेजू भाशेन जावंक सोदता, फाटीं फुडें सरोना. जसो जेजू पातक्यांक, दुबळ्यांक, संस्थेच्या भायर उडयल्ल्या मनशांक परतून समाजान हाडटा, तसलोच वावर करूंक सांतिना ताच्या सांगात्या बरोबर फुडें सरता. तर आमी खालतिकायेचें जिवीत जिवूंक, मोयपासाचें, बोगसण्याचें, मोगाचें जिवीत जिवून ह्या संवसारांतूच स्वर्ग अनुभवूंक देवाची कृपा मागुया.